24 मुजरत नोंदणी करात. उद्देगाविशीं म्हायती दिवपी खासा सत्र, उद्देग जाळवणदारां वांगडा नेटवर्किंगाच्यो संदी, उदेत्या ट्रेंड्साचेर पॅनल चर्चा, गोंयांत विशेष गुंतवणुकीच्यो संदी. इन्व्हेस्ट गोंय 2024 तारीख 29 जानेर 2024 थळ ताज सिदाती दोनापावला. चला तर गोंयच्या उद्देगीक उदरगतीच्या प्रवासात सामील जावपा खातीर ह्या संदीचो मुजरत लाव घेयात. गोंयचो राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय यांच्या हस्तुकी बांबोळेच्या श्यामप्रसाद मैदानाचेर झेंडावंदन जालें आनी राज्यपालान समेस्त गोंयकारांक 75व्या गणतंत्र दिसाची परबी भेटयली. 2047 मेरेन अमृत काळाच्या मजतीन भारताक विकसीत भारत करपाक आमी प्रयत्न करूया असो उलो राज्यपालान मारलो. गणतंत्र दिसा निमतान राज्यपालान मुख्यमंत्री पदका सयत प्रशासनात उत्कृश्ट कामगिरी केल्ल्या खातीर वेगवेगळ्या खात्यांच्या अधिकाऱ्यांक लेगीत पुरस्कार भेटयले. पुराय गोंयांत प्रजासत्ताक दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. सरकारी खासगी कार्यालयां तशेंच स्कुलांनी झेंडावंदन जालें. गोंयच्या विंगड विंगड भागांत मनयल्ल्या प्रजासत्ताक दिसाची ही कांय चित्रां. भारताचो 75वा प्रजासत्ताक दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. ह्या निमतान दिल्लीक कर्तव्य पथाचेर जावपी परेड लेगीत दर वर्सा प्रमाण जाली. ह्या वर्सा फ्रांसाचे राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रोन हे मुखेल सोयरे आशिल्ले. भारताची गिरेस्तकाय, संस्कृताय, एकचार, प्रगती, आत्मनिर्भरता, नारी शक्ती तशेंच लक्षरी पराक्रम दर्शावपी ही परेड अंदू विकसीत भारत ह्या संकल्पनेचेर आधारीत आशिल्ली. विंगड विंगड राज्यांतली विविधताय ह्या परेडीत आस्पाविल्ल्या टॅब्लोआंतल्यान पळोवपाक मेळ्ळी. ह्या परेडीत फ्रेंच लश्करी पंगडानूय हेर भारतीय पथकां वांगडा वांटो घेतलो. गोंयाक भेट दिवपी पर्यटक वतना वायट यादी घेवन परत वतना दिश्टी पडटात. हाचेंच कारण म्हळ्यार येरादारी पुलिशे कडल्यान जाल्ली तांची सतावणूक. कितल्याशाच पर्यटकांनी पुलिशे कडल्यान जाल्ले सतावणुके विशीं सोशल मिडियाचेर तिडक उक्तायल्या. मात पर्यटन मंत्र्याक हे विशीं कांयच खबर नाशिल्ल्याचें दिसून आयलां. भारतीय पासपोर्ट कार्यालयातल्या अधिकाऱ्यांक भारतीय नागरिकत्वाचो कायदो खबर ना. देखून पासपोर्ट मेळोवपा खातीर तांचे हाल जातात आनी तांकां पासपोर्ट दिवपाक मनाय करतात.
शेवटाक पासपोर्ट मेळोवपा खातीर तांकां कोर्टात वचून पासपोर्ट मेळोवचो पडटा अशें अर्डोनचो आमदार आनी तज्ञ कार्लोस फेरेरान सांगलें. गोंयच्यो दायज इमारती काबार करपाचो सरकाराचो हेत आसा असो आरोप आदलो नगराध्यक्ष सावियो कुतिन्हो हांणी केला. प्रत्येक राज्य आपल्या दायज इमारतीचें संवर्धन करता. गोंयच्या दायज इमारतींचे जिर्णोद्धार करप गरजेचें अशें मत इतिहासकार योगेश नागवेकर हांणी उक्तायलें. फाटली 35 वर्सां संजय पाटील आपल्या सैमीक शेती वेवसायांत संघर्ष करता. आयज तांच्या कश्टाक फळ मेळ्ळा. केंद्रान तांच्या कामाची दखल घेतल्या. शेतकरी संजय पाटील हांकां पद्मश्री पुरस्कार फावो जाला. म्हाका मेळिल्लो पुरस्कार हो गोंयच्या सगळ्या शेतकऱ्यांचो भोवमान अशें पद्मश्री संजय पाटील सांगतात. हणजूण वाठारांतल्या लिटल एंजल स्कुला कडेन शुक्रारा सकाळीं गुजरातच्या पर्यटकाच्या गाडयेक अपघात जालो. ओव्हर स्पिडीन आशिल्ल्यान गाडयेवेल्यान नियंत्रण सुटिल्ल्यान गाडयेन कुशीक आशिल्ल्या दुर्गाक नेट्टान धक्को दिलो. उपरांत ही गाडी उमटली. सुदैवान स्कुलाक सुटी आशिल्ल्यान जिवीत हानी टळ्ळी. भारतीय वेंचणूक आयोगान 24 जानेवारी 2024 ह्या दिसा रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक प्रादेशीक पक्ष म्हणून मान्यताय दिल्या. गोंयच्या सगळ्या आरजीपी सपोर्टर्सां खातीर खोशयेची गजाल जावन आसा अशें रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे मुखेली मनोज परबंचे म्हणणें. सरकारान 9 वर्साचे पद्म पुरस्कार जाहीर केल्यात. हातूंत 5 पद्मविभूषण, 17 पद्मभूषण आणि 110 पद्मश्री पुरस्कार आसात.
पद्मविभूषणा खातीर आदलो उपाध्यक्ष व्यंकय्या नायडू, अभिनेतो के चिरंजीवी, अभिनेत्री वैजयंतीमाला बाली आणि भरतनाट्यम नर्तकी पद्मा सुब्रमण्यम हांची निवड जाल्या. समाजवावुरपी बिंदेश्वर पाठक हांकां मरणा उपरांतचो पद्मविभूषण पुरस्कार फावो जाला. तशेंच पयली बायलां सर्वोच्च न्यायालयाची न्यायाधीश एम फातिमा बीवी आणि तमिळ अभिनेतो विजयकांत हांकां मरणा उपरांत पद्मभूषण पुरस्कार फावो जाल्यात. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आम्ही तुमचे खातीर लढतात, आम्ही तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. कामधेनू येवजणे अंतर्गत घेतिल्ल्यो गायो रस्त्यार भोंवतना दिश्टी पडल्यो जाल्यार संबंदीत लाभार्थ्यांची कामधेनू येवजण बंद करतले, अशी खर शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी वाळपय गोशाळेच्या केंद्राक भेट दिल्या उपरांत सांगलें. कोणाक कांय जमना म्हणून ताणें शेती करचे हे दीस आतां उरूंक ना. नोकरी परस शेतकी पिकावळींतल्यान बरी येणावळ मेळपाक शकता. गरज आसा ती यंत्रणा आनी शिक्षण पद्दती शेतकी विशयाक सकारात्मक नदरेंतल्यान आस्पावन घेवपाची आनी शेती करपाक गोंयकारांनी मुखार सरपाचें, अशें मत पद्मश्री संजय पाटील हांणी गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड नायक ह्या कार्यावळींत उलयतना व्यक्त केलें.
अनुसूचित जमातीचे लोक कितलीशीच वर्सां जाली राजकीय आरक्षण मेळचें देखून प्रयत्न करतात पूण धनगर समाजाक अनुसूचित जमातीन आरक्षण दिवचे अशें विधान कला आनी संस्कृती मंत्री आनी प्रियोचे आमदार गोविंद गावडे हांणी केलें. तशेंच सगळ्या राजकीय पक्षांनी तेंको दिवचो अशें आवाहनूय तांणी ह्या वेळार केलें. दिवचलच्या गांवकर वाड्यावयल्या श्री शांतादुर्गा रवळनाथ देवस्थानाच्या वर्सुकी शिगम्याक सुरवात जाल्या. बिरेस्तारा राती श्री शांतादुर्गा आनी श्री रवळनाथ देवळांत गाराणे घालून नाल्ल फोडलो. होळी पौर्णिमेक सादारण 2 म्हयने आसतना गांवकर वाड्यावयल्या श्री शांतादुर्गा रवळनाथ देवस्थानात शिगम्याचो नाल्ल फोडटात. उपरांत तालगडी खेळटात. शेकड्यांनी वर्सां पयलींच्यान ही परंपरा चलत आयल्या. आदले आमदार नरेश सावळ हांचे फाटोफाट दिवचल मतदारसंघातल्या मोगोच्या कार्यकर्त्यांनी मोगोक गुडबाय केले. शुक्रारा सांजे दिवचले घेतिल्ले पत्रकार बसकेत युवा महिला मेळून सगळ्या समर्थकांनी सामुहीक राजीनामो जाहीर केलो. दुसरे वटेन मोगो सोडपा फाटले कारण स्पश्ट करतनाच मोगोच्या ढवळीकर भावांची कारस्थाना उक्ताडार हाडटलो अशी शिटकावणी नरेश सावळ हांणी दिल्या. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे कडेन प्रशासन सांबाळपाची तांक ना असो सणसणीत आरोप मांद्रेचो सरपंच अमित सावंत हांणी केला. मांद्रे पुलीस स्थानकाच्या उक्तावणाक आपल्याक आपोवंक ना हें नवेलीत न्ही. ह्यान पयलीं मांद्रेच्या हेर वाठारांतल्या सरकारी सुवाळ्यांक थळाव्या सरपंचा वांगडा लेगीत अशेंच केलां अशें अमित सावंताचें म्हणणें. शुक्रारा 70 म्हालांतलो इतिहास आशिल्लो नाणूस किल्ल्याचें नूतनीकरण आनी सोबितीकरण करपाच्या कामाचो शुभारंभ मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जालो. तशेंच 26 जानेराक क्रांतीवीर दिपाजी राणे हांकां मानवंदना दिवपाची परंपरा तिगोवन दवरतलो अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें. हे वेळार आमदार देविया राणे आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्लीं.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ही सलग 6व्या खेपेक देशाचे अर्थसंकल्प सादर करपाची आसा. 5 वर्सुकी आणि एक अंतरीम अर्थसंकल्प मेळून आता मेरेनची ही पराक्रम करपी ही दुसरी अर्थमंत्री थारता. आदले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाय फाटल्यान निर्मला सीतारामनान हो विक्रम करतली. 1959 ते 1964 ह्या काळात 5 वर्सुकी अर्थसंकल्प आणि एक अंतरीम अर्थसंकल्प मोरारजी देसाय ह्या आदल्या प्रधानमंत्रीन सादर केल्लो. जो मेरेन गांव मायनिंग लिजांतल्यान भायर काडिनात तो मेरेन मायनिंगाक आमचो खर विरोध आसतलो अशी शिटकावणी मुळगांवच्या लोकांनी दिल्या. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान दिवचल मायनिंग ब्लॉका खाला मायनिंगे खातीर ईसी दिल्या. तरी लेगीत देवळां, घरादारां आनी सैमीक उदका स्रोतां मायनिंग लिजांतल्यान भायर काडिनात तो मेरेन आमचो विरोध कायम आसतलो अशें मुळगांवच्या लोकांनी स्पश्ट केलां. मुळगांवांत वाडपी कोळशाचे प्रदूषण आनी हळशिकावण्या वासाचो विशय थळावो आमदार संकल्प आमोणकारान उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या कानार घालो. प्रदूषण कित्याक लागून वाडलां तशेंच नेमको वास कसलो येता तें सोदून काडपा खातीर उपजिल्लोधिकाऱ्यान MPT अदानी आनी JSW सुचोवणी दिल्या. गोंयचो 2024-25 वर्साचो अर्थसंकल्प 8 फेब्रुवारीक मांडटले अशी माहिती BSC मिटिंगे उपरांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. ह्यान पयलीं 6 फेब्रुवारीक अर्थसंकल्प मांडपाचे थारिल्ले, मात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या गोंय भेटीच्या फाटभूंयेर ह्या वेळार पत्रकांत बदल केला. भारताची अर्थव्यवस्था 5व्या क्रमांकाचेर पावल्या आणि आता स्टॉक मार्केटात भारतान हाँगकाँगाक फाटीं उडोवन संवसारीक पावंड्यार 4थे सगळ्यांत चड इक्विटी बाजारपेठ जाल्ली आसा अशी माहिती केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी दिली. 2025 मेरेन भारताची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन इतली जातली असो विश्वासूय तांणी ह्या वेळार उक्तायलो.
विधानसभा अधिवेशनात विरोधकांक उपप्रश्न वाढवून दिवचे तशेंच जो डेटा दितात तो 15 वर्सांचो दिवचो अशी मागणी विरोधकांनी विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीचे बसकेन केली. जमीन रुपांतराक लागून वादग्रस्त थारिल्ले 16B कलम निमाणे कडेन काढून उडोवपाचो निर्णय मंत्रिमंडळान घेतलो. 30 ऑगस्ट 2018 वर्सा ह्या कलमाचो कायद्यान आस्पाव केल्लो. हे कलम जरी रद्द केल्ले असले तरी झोन बदलाची तरतूद कायद्यान तशीच आसा. ह्या कलमाच्या जाग्यार दुसरे कलम कायद्यान आस्पावन घेतले. ऑफिसाच्या कामांत जावपी धांवपळीक लागून आमी जायते फावट जेवणा कडेन दुर्लक्ष करतात. हाचो दुश्परिणाम आमच्या भलायकेचेर जाता, जाका लागून कामाचेर लक्ष लागना. तेन्ना केळी, एप्पल, किसमीस, तुळस, डाळिंब खाल्यार खुबशे फायदे जावं येतात. केळ्यांतल्यान म्हत्वाची जीवनसत्वां, प्रथिनां, कॅल्शियम मेळटात. केळी खाल्ल्यार पोट हें भरताच. तेच प्रमाण कुडीक उर्जा लेगीत मेळपाक पावता. एप्पला भितर एंटी ऑक्सिडंटाचे गुणधर्म भरपूर असतात. दिसाक एक जरी एप्पल खाले तर रोग प्रतिकार शक्त वाडटा. तेच प्रमाण तुळस लेगीत खूप फायद्याची थारू येता. चायेत वा उदकांत उकडून लेगीत ते उदक पिले जाल्यार खूप बऱ्याक पडटा. रक्ताचो उणाव भरून काडपा खातीर डाळिंबाचें सेवन करप गरजेचें. जर कामाच्या व्यापाक लागून भलायके कडेन आडनदर जाता आसत जाल्यार ह्या सगळ्याचें सेवन करप म्हत्वाचें ठरता. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक